आमच्या अध्यक्षान बाबा विजय सरदेसाय फाटल्या सेशनाक तुम्ही पळयलां आसतलें आनी सातत्यान कोल हँडलिंगाचेर आमी बोवाळ करीत आसात. सो म्हळें की बोवाळ मारून कितें जावपाचें म्हणजे अध्यक्षान आमकां डायरेक्शन दिलें की ताणें एक पत्र बरयल्लें डिटेल्ड पत्र पार्टी प्रेसिडेंटाक विथ गिवींग ऑल द डिटेल्स एंड स्टॅटिस्टिक्स आनी कितें करपा जाता की आमी डिस्ट्रक्टीव ऑपोजिशन न्ही वी आर अ कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन. म्हणजे काम खंय आडो जाल्यार दुसरें कितें दिवप तेंय आमी हातून बरयलें. आमी तांकां सांगलां आमच्या डेलिगेशनाक की कोळसो तुमी ग्रॅज्युअली बंद करात. त्या भायर दुसऱ्या सायडींतल्यान क्रूज टर्मिनल वाडयत वसात कारण आमी 2 आठवड्यात पयलीं दिल्ली आशिल्ले थंय जेन्ना कांय लोकां कडेन इंटरेक्शन केलें शिपींग संबंदीत जे लोक आसात तांच्या कडल्यान आमकां कळ्ळें की खुबश्यो एन्क्वायरीज येवपाक लागल्या विथ रिगार्ड्स टू क्रूज टुरिजम इन एट MPA. तर दिल्लीच्यान आमकां कळ्ळें. सो आमी ताका सांगलां की ग्रॅज्युअली स्लो करून बंद कर. सो तो म्हणलो आपूण ओपन आसा. एक ताणें सांगलें की चॅरमॅनान जो नवो आयला की आपूण ओपन आसा एंड आय वील स्टडी द मॅटर. आतां दुसरें सांगलें की कोळशाचो पोल्युशन जाता खंय स्पेशली मोर्मुगांव तालुक्यात. सो तो म्हणलो हाजेर तुमचे कडेन डेटा कितें आसा काय म्हणून. सो आमी म्हणलां की ताका आमचे ते LAQs घाले अनस्टार्ड विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान ताजे आमी तुमकां एक रिपोर्ट कंपायल करून फुडले 2-3 दिसां भितर मागीर तुमकां आमी रिलीज करता. तर ताका आमी सबमीट करतले कशें इफेक्ट जाता तो आनी कश्यो कॅन्सर केसीस स्पेशली इन वास्को मोर्मुगांव तालुका हे फाटले काही वर्सांनी वाडला. तर तो म्हणपाक लागलो की पोर्ट अचानक बंद करपाक शकना कारण एक्टिविटी जावपाक जाय टू इकॉनॉमीक म्हणजे निश्चित जावपाकूच जाय. पूण ताज्या संदर्भात आमी म्हणलें की ताका तूं क्रूज टर्मिनल वाडोवपाक चालू कर. 3-4 क्रूज आतां वर्साक हे कारण आमी लेटरान म्हणलां की फुडल्या 5 वर्सान 27 मेरेन तुमी वर्साक 75 to 100 क्रूज येता वर्साक. हातून कितें जातलें की लोक नोकऱ्यो मागपाक येवचे ना. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. आमचे टॅक्सी भाव वाडटले. बाकीचे जे टुरिजम एक्टिविटी आसा बाकीचे इकॉनॉमीक एक्टिविटी आसा सायट सीईंग सगळे टुरिजम एलायड एक्टिविटीज ज्यो आसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वचून हजारांनी नोकरी जनरेट जातल्यो. सगळ्यात बरी गोष्ट म्हटल्यार चेअरमॅन बरो आसा कोऑपरेटीव आसा कितें आनी ओपन आहा सगळ्या लोकां बरोबर. तेणी आमकां जे ऑफर दिल्या की बाबा आपुणूय पळयतलो की कशें पोल्युशन जाता बीन म्हणून. ओके दॅट इज अ गूड न्यूज. आयज म्हाका हांगासर आपयलेलो विकास भगतान म्हाका आपयलो हांगासर की बाबा आमी चेअरमॅनाक मेळोंक वयता इफ सपोज यू आर इंट्रस्टेड कितें जाल्यार तूं यो म्हणून. सो आयज म्हाका बऱ्यांतले बरें हितून खुशी भोगता की आयज जे मेजर इश्यूज आहात न्हू ते हे आयज दुर्गादास कामत विकास भगतान बीन थंय मेजर इश्यूज गोंयचे रिलेटेड टू फिशरमॅन मागीर लोकांची घरां म्हणनाका मागीर शेकवाल्यांचे म्हणनाका हे इश्यूज घेतले. ओके बरी गजाल. दुसरें म्हटल्यार आमी कोल पोल्युशनाचेर उलयले. हांव आनी जयेश शेटगांवकर आमी दोगूय सायडीचेर रावता आनी आमी कितें भोगता ताकता ते सगळें आमी ताका इन डिटेल सगळें सांगलें. लोक कसो कोळसो खाता कसो कोळसो ब्रीथ करता गाडये चलतना कसो कोळसो दोळ्यान वयता कशे गाडये रस्त्याचेर पार्क जाल्ले आसता ईच एंड एवरीथींग इन डिटेल आमी ताका सांगलां. पॉझिटिव्ह सायन एक चेअरमॅना फाटल्यान MPAचो चेअरमॅन त्यांनी दिली की आपूण प्रॅक्टिकली वी आर ट्रायंग टू कंट्रोल द कोल पोल्युशन म्हणून. पण हे व्यक्तित्व ग्राउंड लेवलाचेर तशें घडयना कित्याक तांकां सुद्दां इन्फॉर्मेशन सिन्स ही इज इन द कॅबीन ग्राउंड लेवला वयल्यान मे बी ताका इन्फॉर्मेशन पावना आसतलें. सो घडये ताका आमी आतां रिक्वेस्ट केला की तुमी स्वताहून म्हाज्या बरोबर येयात. हांव तुमकां दाखयता वेर इज द कोल पोल्युशन आनी हाव द लोक कशे सफर जाता ते. अनलेस तूं ग्राउंडाचेर गेल्या शिवाय उलोवपाक जायना. आनी हांव चडांत चड ब्लेम करता गोवा गव्हर्मेंटा खातीर. गोवा पोल्युशन बोर्ड आसा आमच्या कडेन जे गोंयच्या खंयच्याच हिता खातीर काम करनात. तेंचें बेजिकली काम जें आसा न्ही फक्त कोण सांगता स्टॅम्प मारपाचें काम करतात. तांकां फक्त लांकडां जळयल्यार ताचो ते धुंवर दिसता आनी मुरमुगांवांत पोल्युशन दिसता. पूण ताका एक्चुली कोळसो वाटेर उबे रावलेले असतात वाटेर वयता आसतना वाऱ्यान ताचो धूल उठता हें दिश्टी पडना. एक इश्यू घेवन आमचो शेकवाल्यांचो आमची बायणां 2 शेकां आहा ते 2 शेकांक तेमी लेटर धाडल्या की 1,61,000 फारीक कर म्हणून. सो आमी ताका सांगपा येयल्लें की बाबा तुमचे हें तुमच्या जुडिशनान येना कित्याक आमकां ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटान 2 लाख घेतल्या. 2 शेकां एक शेका 2 लाख आनी दुसरे शेका 2 लाख आनी आमकां आमी हे म्हणटा तुमी 1,61,000 फारीक कर एक शेका. सो आतां हांगा कितें जाता ताचे भायर आमकां आनी दुसरी लायसन्स आहा. सो हे आमकां बसना आमचे हितून बजेटान बसना आनी तितलें म्हणल्यार हांगा बायणां तितलें बिजनसूय ना तांकां. आनी सो लास्ट 2 वर्सां पासून तेमी न्हू कांयच बिजनेस करूंक ना. ते हालीं बाबडे कोर्टान झगड पावल्ले MPTक लागून तेमी लायसन्सांय दिवंक ना. असले त्रास काडले तेमी दोगांयनी. 2 वर्सां तेजी बिस्तीच गेली. सो 3ऱ्या वर्सा तेमी नोटीस धाडले तुमी आनी पयशे फारीक करा म्हणजे आमकां जावन आमकां सांगपा येयलें.